खंय तांकां म्हटला ते तिका ती म्हणटा आपणाक म्हटला तिने आपणाक म्हटला ते दाखोवपाचें कित्याक एज पर माय नॉलेज आनी म्हाका उगडास आसा हांवें एवरी टायम एक ती व्हिडिओन सायडीक आसा ती लेडी 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 म्हटलेले हा सो तिका जर खंय ते आयकपाक येयला ना जाल्यार इको जालें आय डोंट नो पूण तिने ते क्लॅरिफाय करचें दाखोवचें आनी माफी मागपाचो प्रश्न येना कित्याक आमी जर काय रॉंग करूंक ना रॉंग उलोवंक ना जाल्यार माफी मागपाची गरज ना एक्चुअली त्यांच्या एमएलएनी आनी तेंच्यांनी माफी मागपाक जाय लोकांक मिसगायड करपाक आनी 20 वर्सां तुमकां म्हणटा की तुमचो एमएलए आहा पळय तेका तुमी देंवोवचो आनी फूल कॉन्ट्रॅक्ट जावचो म्हणून तेजे बाबतींत तुमी कितें म्हाका दिसना कित्याक आमचो एमएलए कॅपेबल आसा ते आमचो एमएलए जेन्ना लोक तेचे लोक आख्खे उलयतात की 20 वर्सांचे जावंक ना ते इश्यूज आतां सॉल्व जायत आसा कंटिन्युअस तेजी टीम मॉनिटर करीत आसता तेन्ना म्हाका दिसना की तेका रिजायन करून तेका थंयच्यान देवन हांव थंय देंवपाक म्हणून तेंकां भंय जाल्लो आसा एक 27-28 वर्सांचो भुरगो एमएलए जावन तेंकां आयज भंय जाल्लो आसा जशें तुमी पंचायतीक जाणा झेवियर आयज घरा बसलेलो आसा तशें तेंचे कितलेशे गब्बर आसले कुर्का पंचायतीन आसले तेंकां आमच्या भुरग्यांनी आयज घरा बसयल्ल्या सो आमचे भुरगे आजचे भुरगे 18-20 वर्सांचे भुरगे म्हणटा ते भुरगे हेंकां जाम करता म्हणून तेंची न्हीद गेल्ली आसा म्हणून एका एमएलएक साल्वार करपाक तेंकां एक झुंड घेवन तेंकां आख्खी गर्दी घेवन तेंकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा अशी पाळी आमी तेंचेर हाडलेली आसा सो जी पार्टी आपणाक येदी व्हडली म्हणटा येदी व्हडली नेशन वायड आपूण टॉप म्हणटा जाल्यार त्या पार्टीक एक रिजनल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन तेंचो एक एमएलए इतलो आलयता म्हाका दिसता 10-15 जर आमचे येयल्ले जाल्यार हे न्हिदचेच नासले दिसता डेली प्रेस कॉन्फरन्स घेत आसतले खरें म्हणटा पळय आदोशी मानदूर पंचायतीचे तेणे उलयले मानदूर की थिंगा करप्शन बी जालां तेजे बाबतींत ना ते म्हाका काय खबर ना कितें तेंच्यांनी उलयला ते पूण जर कितें तशें आसा जाल्यार आमी एक्चुअली आमची फाल्यां मिटींग आसा आदोशी पंचायतीचो सरपंचा वांगडा तेजेर जे कितें उलयला तेजेर गजालीचेर आमी डिस्कस करतले